दिवचलच्या बाजार वाठारात आशिल्ले वडापाव आणि भेळपुरीचे गाडे आता एकाच सुवातेचेर स्थलांतरीत केल्यात। पत्र्यांचे गाडे काढल्या उपरांत नुस्तें मार्केटा कडले मेकळीक जाल्ले सुवातीचेर ह्या गाड्यांक जागो दिला। शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर आशिल्ले हे गाडे बाजाराक येवपी ग्राहक आणि येरादारीक आडमेळ थारताले। देखून पालिकेन ह्या गाडयांची एकेच सुवातीचेर वेवस्था केल्या अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या। जाल्यार जे सुवातीचेर गाडे हाडल्यात थंय फूड कोर्ट करपाचो पालिकेचो विचार आसा अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां। खंय पार्किंगान किंवा आनी खंय जे गाडी आशिल्ले ते वेगवेगळे रावताले, ताका लागून सर्टन कंप्लेंट्स येताली किंवा फाटीं जी मार्केट कमिटीची आमची मिटींग जाली तेन्ना ते डिस्कस जाल्लो इशू। सो अशें जे खंय वाटेर रावता ताका लागून पार्किंग किंवा ट्रॅफिकाक ऑब्स्ट्रक्शन जातालें, सो ताका लागून सगळे ते आमी एट प्रेजेंट मार्केटान हाडलेले टेम्पररीली सद्या, कित्याक तांकां एकदम बंदूय करूंक शकना, ताका लागून टेम्पररीली तांकां थंय शिफ्ट केल्ले आसा आनी थंय दे वील स्टार्ट। आतां फ्युचर फुडें कितें आसा कावन्सील वील डिसायड, कावन्सिलाची जी अपकमींग मिटींग आसतली तेन्ना कावन्सील वील टेक अ डिसिजन। मार्केट कमिटीची मिटींग आसली थंय तेंच्यांनी ठरयलें की सगळे गाडे एकी कडेन हाडा, देखून पयलींचे आमी जे गाडे आसले पळय ते आमी डिसमेंटल करून आतां तो जागो आमी पयलो आसा, म्हणजे तांकां सगळे बिचोलचे म्हणजे मार्केटान जे जे हेवटेन तेवटेन गाडे आसले पळय ते सगळे एकी कडेन हाडलेले आसा। तांकां बऱ्यापैकी आमी म्हणजे फूड कोर्ट बरो बऱ्यापैकी करूंक शकता आनी मातशें कितके गाड्या आसा बिचोले जागो पावना सद्या, म्हणजे एकीच कडेन आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात। सगळ्यांक एकूच कलर आमी दितले, म्हणजे थंय फोरम घालून लायटीचे अरेंजमेंट सगळे करून दितले, तांकां बरी फॅसिलिटी करून दितले।